GEM Kids, Goa's first truly international preschool now in Margao. In collaboration with GEM International School affiliated to University of Cambridge Assessment. Admissions open. Call and grab the opportunity as your child deserves the best education. नमस्कार येवकार गोवा टुडेत हांव दत्तराज नायक सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स आयव्हरमॅक्टिन डॉक्सी कोविड उपचारांतल्यान कडे काडपा विशीं केंद्राचें लेखी कांयच ना भलायकी खातें म्हणटा वापरूंक हरकत ना राज्यांक वाशीन पुरवणेक केंद्राचें नवें धोरण कोविड मरणांचो आंकडो दिवंक नाशिल्ल्या 9 प्रायव्हेट हॉस्पिटलां कडच्यान भलायकी खात्यान मागलें स्पश्टीकरण आप म्हणटा विश्वजिताक जमना खुर्ची सोड जीएमसीतले आंकडे स्पश्ट करात जीएमसीचे वाठारांत वैजकी कोयर लासपाचे प्रकरणांत डिनाची इको क्लीन आनी सोडेक्सोक शो कॉज नोटीस 3 दिसां भितर मागली जाप प्रुडंट मिडिया इम्पॅक्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानाचेर 8 जुलयासावन नव्यान जनसुनावण्यो उत्तरेत कांपाल परेड ग्राउंड दक्षिणेत एसजीपीडीए ग्राउंडार व्हर्च्युअली वांटेकार जावपाची व्यवस्था येरादारी खात्याच्यो 16 सेवा ऑनलायन नवो मोटार वाहन कायदो मंत्रिमंडळ बसकेत येरादारी मंत्री म्हणटा टॅक्सीवाल्यांक डीजी मीटर चुकना एक्सिडंट कंपेन्सेशनाक मुजतवाड आयव्हरमॅक्टिन डॉक्सी वखदां कोविड उपचारांतल्यान कडेक काडपा विशीं केंद्रा कडच्यान लेखी कांयच ना ती वापरूंक हरकत ना म्हूण स्टेट एपिडेमिओलॉजिस्ट उत्कर्श बेतोडकारान स्पश्ट केलां केंद्रान राज्यांक वाशिनां पुरवण करतना 3 निकश थारायल्यात लोकसंख्या दुयेंसाचो भार आनी लसीकरण कितलें जाता तें पळोवन वाशिनां मेळटलीं वाशिनां इबाड जाल्यार नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट आयव्हरमॅक्टिन डॉक्सीसायक्लिन वखदां कोविड दुयेंतींनी वापरची ती एकदम सेफ म्हणून स्टेट एपिडेमिओलॉजिस्ट सांगता तज्ञ गटांनी वखदां उपचारांतल्यान कडेक दवरूंक सांगल्यात म्हणून रिपोर्ट आयल्यात मात तशें केंद्रा कडच्यान राज्यांक लेखी अजून तरी कांयच ना सो आमकां अजून नॅशनल लेवलच्यान तरी अशें खंयच गायडलायन्स येयले ना आनी आय फील जे डॉक्सीसायक्लिन आयव्हरमॅक्टिन आमचे जे किटान आसा सद्या तरी इट इज डेफिनेटली सेफ प्लीज कंटिन्यू इट आतां बिकॉज आमचो प्रोटोकॉल्स आसा पळय न्हू तो इट्स चेंजींग एज पर द न्यू कितें कितें स्टडीज येता तेजे but definitely those medicines are not harmful and it is helpful for us to recover in COVID-19. So जे लोक home isolation आसा they please continue with these kits, please continue with taking these medicines. प्रधानमंत्र्यान राज्यांक फुकट वाशिनांची घोशणा केल्या उपरांत राज्यांक वाशिनां पुरवणे खातीर धोरण थारायला 3 निकश थारायल्यात लोकसंख्येच्या आदाराचेर दुयेंसाचो भार आनी लसीकरण कितलें जाता तें पळोवन वाशिनां धाडटले वाशिनां इबाड जायत जाल्यार नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडटलो म्हूण शिटकावणी वाशिनां सप्लाय करचे पयलीं राज्यांक केंद्र शासीत प्रदेशांक आदी कळयतले ते प्रमाण तांणी जिल्ल्यांक वाशीन केंद्रांक कितली पुरवण जातली तें थारावपाचें खंयच्या जिल्ल्यांत वाशीन सेंटरांत कितलीं वाशिनां आसात ताची म्हायती सरकारान लोकां मुखार दवरची अशेंय केंद्रान सांगलां इतले मजगतीं विदेशांत वचपी स्टुडंट तारवटी कामगार कर्मचारी आनी स्पोर्ट्स पर्सनां प्रमाण गल्फ रिटर्न लोकां खातीरूय पयल्या आनी दुसऱ्या वाशीन डोसा मदलो गॅप कमी करचो म्हूण मागणी Even for the Gulf returnees to give that dose after 28 days once we take the first dose. That's my only request. Even all my colleagues, all my friends also, same thing they are planning, that they want to take a vaccine from here and travel on a safer side. So that's the only request to our CM as well. Just try and expedite like how we have done for the seafarers. Again, you can do it for us as well. Bureau Report Prudent. कोविड मरणांचो आंकडो दिवंक नाशिल्ल्यान 9 प्रायव्हेट हॉस्पिटलां कडच्यान एरिया हेल्थ ऑफिसरा वरवीं स्पश्टीकरण मागलां दोतोर उत्कर्श बेतोडकारान प्रुडंटाक सांगलें मरणाचे आंकडे इतलो तेंप दिवंक नाशिल्ल्यान मंगळारा अकस्मात आंकडो वाडलो कोविड महामारी जाल्ले गंभीर घाळपणाक लागून भलायकी मंत्री विश्वजितान खुर्ची सोडची म्हूण आप मागता मुख्यमंत्र्यान खंय मरणा विशीं खुलासो करचो 67 मरणांच्या लेट रिपोर्टा खातीर 9 प्रायव्हेट हॉस्पिटलां कडच्यान स्पश्टीकरण मागलां
ऑगस्ट 2020 सावन आज मेरेन ही दुयेंतींची मरणां हॉस्पिटलांनी रिपोर्ट करूंक नाशिल्ली. कालच्या मिडिया बुलेटिनान आमी 67 एडिशनल डेथ्स घातिल्ल्यो आनी ह्यो 67 डेथ्स 9 प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आमकां लेट रिपोर्ट केल्ल्यो आनी सो 67 डेथ्स आनी कालच्यो 13 डेथ्स मेळून आमचो काल 7 जुना खातीर आमचो नंबर जाल्लो 2840 डेथ्स. आतां ह्यो ज्यो डेथ्स रिपोर्ट केल्या तितून 2 डेथ्स आसा 2020 आनी 9 डेथ्स आसा एप्रिलांतल्यो 2021 आनी मे 2021 56 डेथ्स आसा. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो आमकां रिपोर्ट लास्ट मंथान अरावंड 10 days बॅक जाल्या आनी बिकॉज इट वॉज डिलेड टू आस सो ते डिले केल्या कारणान आमकां त्यो मॉर्टेलिटी बुलेटिनान आमी जसो डेली बुलेटीन धाडटा तितून आमकां घालपाक मेळूना आनी ताच्या खातीर आमी त्यो सेपरेटली दाखयल्या कालच्या बुलेटिनान. आतां ह्यो ज्यो 67 डेथ्स दाखयल्या त्यो अरावंड 9 प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आमकां रिपोर्ट केल्या. आता ताचेर एक्शन कितें जातली म्हटल्यार आमी वी हॅव रिटन टू आवर एरिया हेल्थ ऑफिसर जे आमचे आसा त्या हॉस्पिटलाच्या एरियांतले तांकां बरयलां आनी दे वील सॉर्ट अ एक्सप्लेनेशन की कित्या खातीर डिलेड जालें आनी ताच्या वयल्यान मागीर फुडें एक्शन घेतली जातली. बट एज ऑफ नाव वॉट आय फील पर्सनली इज पॉसिबली तेजे फाटल्यान कांय मालिफायड इंटेंशन आसचें ना अशें दिसता म्हाका. कारण आमी जर मे आनी एप्रील म्हयन्यान जर पळयलें जाल्यार आमच्यो कोवीड-19च्यो ज्यो डेथ्स आनी केसीस इतल्यो आशिल्ल्यो की आनी सगळे जाण एक्स्ट्रा बेड्स किंवा मेडिसिन्स पेशंटाची ट्रिटमेंट मॅनेजमेंट हितूनच लागिल्ले आनी पॉसिबली ताच्या खातीर खंय तरी रिपोर्टींग तांचें फुडें धुकल्लां किंवा स्लीप जालां आसतलें मायंडांतल्यान. पण येस द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आमचे हेल्थ ऑफिसर किंवा मेडिकल ऑफिसर इन्चार्जीस जे आसा PHCचे ते ह्या प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान घेतले. खाजगी हॉस्पिटलांनी कोविड मरणां लिपयल्यात तशेंच GMCंतूय जाला आसूं सरकारान 24 वरां भितर रिपोर्ट जाहीर करचो म्हूण आपाची मागणी. ह्या फुटनोटान मेन्शन केलां की 67 डेथ्स 67 गोंयचे लोक मरण पावले ऑगस्ट 2020 ते 22 मे 2021. सो 67 डेथ्स वर नॉट रिपोर्टेड. खरें म्हणल्यार प्रमोद सावंतान आनी विश्वजीत राणे आपली चूक मानून प्रेस कॉन्फरन्सांत उघड करपाक जाय अशें घडलां म्हणून आम आदमी पक्षाची डिमांड आसा की ज्युडिशियल इन्क्वायरी बसोवपाक जाय ताबडतोब. आमकां अशी जाणीव आसा की GMCन जे कोविड डेथ्स जाले ताजें रिपोर्टिंग सारकें जायना म्हणून. प्रमोद सावंतान तशेंच भलायकी मंत्री राणे हाजें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. विश्वजीत राणेन खरें म्हणल्यार लज ते रिझायन करपाक जाय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GMCच्या वाठारांत वैजकी कोयर लासपाच्या प्रकरणांत GMCच्या डिनान GMCची नितळसाण पळोवंक नेमिल्ली इको क्लीन सर्व्हिस आनी खाणा जेवणांची सर्व्हिस दिवपी सोडेक्सोक शोकॉज नोटीस काडल्या. रिप्लाय दिवंक 3 दिसांचो प्रास दिला. GMCत कोयराविल्याची अंधाधुंदी गार्बेज मोर्गां फाटले उक्ते सुवातेर कोयर जळयतात म्हणून प्रुडंटान एक्सपोजे केल्लो. रिपोर्टाचो इम्पॅक्ट. गोंयच्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ड्राफ्ट प्लानाचेर 8 जुलया सावन नव्यान सुनावणी जातली. उत्तरेत कांपाल परेड ग्रावंडार जाल्यार दक्षिणेत SGPDA ग्रावंडार जातली. सुनावणेक वांटो घेवंक 30 जून मेरेन नांवां रजिस्टर करची पडटलीं. सुनावणेंत व्हर्च्युअली वांटेकार जावं येता. ग्रीन ट्रिब्युनलान CZMPची प्रक्रिया पुराय करूंक 31 ऑगस्ट मेरेन प्रास दिला. And as a speaker, he will be allowed to speak only after people who have registered themselves. And they will be allowed to speak. So there is no opportunity for a maximum a person can speak for 15 minutes. But he can bring everything in writing and surrender. To do shakta for your examination, which we will take. We have also told people कि कोणे पयली इतली 2-3 पाटी जाले आता कोणे रिप्रेझेंटेशन दिल्ली all will be considered together. फ्रेश टेकाच दिवपाक गरज ना. हे हियरिंग 8 तारखेच्यान सुरू जातलें जुलायच्या 8 तारखेच्यान सुरू जातलें. हियरिंग दोनी कडेन जातलें नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. नॉर्थ गोवा परेड ग्रावंडाचेर हियरिंग आमी घेतले ऑपोजीट कंपाल क्लिनीक आनी सावथ गोवा SGPDA ग्रावंडाचेर ऑपोजीट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो आसा थंय हियरिंग जातलें. हे हियरिंग 8 जुलय 10 तारखेच्यान स्टार्ट जातलें आनी तें कंप्लीट जायसर चालू आसतलें. जशें आमकां NGTन सांगलां की तें हियरिंग तुमी 1 दिसा पेक्षा 26 दीस घेवचे पडटले. ह्या पिरियडान परते आमी लोकांचे कोणाचे ऑब्जेक्शन सजेशन्स आसा ते सजेशन्स आमी 30 जून पासून मागलेले आसा लोकां कडेन. तो स्वताहून येतलो काय वर्च्युअल तो हें करतलो पार्टिसिपेट जावंक सोदतलो ते तेणी सांगचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे ताका आमी स्लॉट दितले आनी त्या स्लॉटान तेणी उलोवचें पडटलें.
CZMP खातीर सरकारान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 7 मार्चाक घेतिल्ल्यो दोनूय वादग्रस्त जनसुनावण्यो ग्रीन ट्रिब्युनलान रद्द केल्ल्यो. त्या सुनावण्यांनी सगळे जाळवणदार आनी CZMP प्रभावीत लोकांक आपली बाजू मांडपाची संद मेळूं ना म्हूण कांय एक्टिविस्टांनी हरकत घेतिल्ली. आतां नव्या जनसुनावण्यांक मर्यादीत कालावधी ना, सगळ्यांचे आयकून जाय मेरेन चलपाच्यो. CZMPची प्रक्रिया पुराय करूंक सरकाराक 31 ऑगस्ट मेरेन प्राझ वाडोवन दिल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. येरादारी खात्याच्यो 16 सेवा शुक्रारा सावन डिजिटल. नव्या मोटर वाहन कायद्याचो विशय बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेत येतलो. आपणे तालाव शक्य तितलो देंवोवपाचो यत्न केला म्हूण येरादारी मंत्री माविन सांगता. टॅक्सीवाल्यांक थारायिल्ले वेळे भितर मिटर बसोवचेंच पडटलें, ना जाल्यार खंय कारवाय. रस्तो अपघातांत बळी गेल्ल्यांचे फामिलीन वर्सभरा भितर कंपेन्सेशनाक अर्ज करपाची नवी तजवीज केल्या. But unfortunately, what is happening, more people would have benefited, though we have a little bit of allocated funds still pending with us. They are applying after the 6 months. We have to apply within a period of 6 months. So I am looking for a little more relaxation if I can give. I am considering. So even after 1 year, if they apply, they will get it, because we have got funds under that budget head. This is one of the things done by the transport department. Then today I take this opportunity to launch e-services, as many as 16 of them, wherein people will be able to directly go online and download their renewal, their details, and renew their permits, as well as for renewing private services for private vehicles and cancel goods carriage permit. All this they will be able to do online. As many as 16 services I am launching today. They will be fully operational from Friday. So how is the response of the digital meter? Now it is monsoon time, no tourists because of pandemic lockdown. So they are using those excuses. But I want to simply say that it is the directive of the High Court that within 6 months we have given an undertaking. So we will ensure that they fix the meter. And if they don't fix, obviously we'll have to take action afterwards. And if we take action, if we don't action, High Court will take action against us. With the least amount of fines, okay, because we have to make it applicable. It is coming for the next cabinet. Only this much I can say. I put it up for the next cabinet. But the government itself has kept it on hold. No, we put it to the next. I put it to the next cabinet. I just cleared the file. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. गोव्यावर 4ही दिशांनी कोरोनाचं आक्रमण झालं. रुग्णालयात तर काहीच व्यवस्था नव्हती. कोविडग्रस्तांवर उपचारही होत नव्हते आणि सरकारचा तर अजूनही पत्ता नाही. सरकार आहे तरी काय हेही समजेना. असं दिसतंय की गोवा सरकारनं कोरोनाच्या या अग्निकुंडात गोयकरांना बळी दिलंय. हॉस्पिटलमध्ये जागा मिळेल की नाही या भीतीनं लोक घरातच उपचार घेत आहेत. याचसाठी आम आदमी पार्टीनं सुरू केली आहे डॉक्टर हेल्पलाईन. जर तुमच्या घरात कोणाला कोरोना झाला असेल किंवा त्याची लक्षणे असतील तर घाबरू नका. आम्ही आहोत. कोरोना रुग्णाच्या कोणत्या चाचण्या करायच्या, कसले उपचार करायचे, त्याची काळजी कशी घ्यायची, हे सर्व तुम्ही आमच्या हेल्पलाईनला फोन करून आमच्या तज्ञ डॉक्टरांना विचारू शकता. ही सेवा मोफत आहे. या कठीण प्रसंगात आम आदमी पार्टी प्रत्येक गोयकरासोबत आहे. आम आदमी पार्टीची डॉक्टर हेल्पलाईन आहे 7504750475. यावेळी गोव्यासाठी फक्त एकच आशा आहे, आम आदमी पार्टी. Are you suffering from asthma?
and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. लायटीच्या खात्याची कामाच फुडें वचनात. अर्थ खातें फायली परत धाडटा म्हूण मंत्री निलेश काब्राल इरार जाला. मुख्यमंत्र्याक ह्यो गजाली खबर आसा काय ना ते खंय ताका खबर ना. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन खंय तो एकठांय बसका घेवंक लायतलो. बेटेच लायटीच्या खात्याक दोश दिवन धरणे हाडून फायदो ना. कामां करपाची काय घरा बसपाचें इतले मेरेन काब्राल उलयलो. बजेट जेन्ना डिपार्टमेंटाक दिता, डिपार्टमेंट शूड बी गिवन अ फ्री हँड टू वर्क and get things for the people. आता त्यो फायली परतून येवपाक लागल्या. सांगता कितें आमकां कितें दाखोवपाक जाय. वी हॅव टू गिव अ स्टेटमेंट. तेणी एक फायनान्सान आमकां एक हें दिलो. हांव आतां सीएमा कडेन विचारपाक जाय काम करपाचें वो घरा रावपाचें तें आमी विचारपाचें. निलेश काब्रालाक गाडी मारून वो इलेक्शन डिपार्टमेंटाक गाडी मारून कांयच फायदो ना. आय एम गोइंग टू टेल ऑनरेबल सीएम, आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू हिम एंड फॉर हिम टू डिसाइड वेदर हिज फायनान्स डिपार्टमेंट understands or no. He will take a call. I will request him to take a meeting immediately after the cabinet tomorrow to decide on the electrical infrastructure problem, because you cannot give the remarks what they have put on the file. However, it is observed the proposal amount is not as per the vote of account. We don't understand when the vote of account is being given that there is no expenditure account is nil as on date for this particular vote of account. Who are they to say anything? So एक तरी इलेक्ट्रिसिटीचे EEB फायनान्साक हाडपाचे आणि ते असं पळय व्हडले व्हडले तरंग म्हणटा ताका थंय वचपाचें. आतां सी वेदर एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न सीएम हॅज मॅनेज्ड हीज फायनान्सेस व्हेरी वेल. देर इज नो डाउट अबाउट इट. बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. सी यू रिक्वायर टू थिंग्स. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो विच इज बेसिक रिक्वायरमेंट हॅज टू गो अहेड एंड सीएम नोज दॅट इज गो अहेड एंड ही इज मॅनेजिंग. बट वेदर ही इज अवेअर ऑफ दिस इश्यूज आय एम नॉट अवेअर. सो बट आय एम टेलिंग यू बिकॉज यू आर आस्किंग मी एवरी टायम. आय एम फिलिंग अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ. आम्ही करतले 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 परफॉर्मन्साचेर बॅड येता. कित्याक म्हाका हांव सीएम कडेन उलयतलो. सीएमाक मागीर तांकां फायनान्सा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन एक आज जाल्यार फाल्यां वी विल डिस्कस. बिकॉज इफ थिंग्स आर गोइंग टू गो लायक दीस एंड फायल्स आर गोइंग टू गो ऑन कमिंग बॅक फॉर नो रिजन एंड फॉल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, देन वेर इज द प्रोग्रेस फॉरवर्ड एंड वाय शूड माय डिपार्टमेंट पीपल फेस द ब्रॉथ. खंय जरी रायट पडले लोकांक धरना हाडटा, डिपार्टमेंट लागीं मेवता, तांकां बसून घेराव करता आणि मागीर त्यांचे मोर्चा काडटा फॉर नो रिजन. फॉर वॉट फॉल्ट ऑफ देअर्स. शेतकी मळार वेगवेगळ्यो स्किमी काडून शेतकारांक उर्बा दिवपाचें काम खातें करता. गोंयांत कम्युनिटी फार्मिंग करपाक लोक फुडें सरपाक लागल्यात म्हूण शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार उलयलो. गोंयांत 3 गट कम्युनिटी फार्मिंग करताले, आतां 10 जाले. शेतकारांक माकना वा हेर शेतकी सामान घेवंक पयशांची अडचण जावची न्हय म्हूण खरेदीचे आदी सबसिडी दिवपाचें पावल खात्यान उबारला. आमी टोटल 10 केसी आमी 10 ग्रुप काल सँक्शन केल्ले आसा. आमी तातूंत भितर 1.41 crore जे आमी अमावंट सँक्शन केला आनी तातूंत भितर 1.6 लाख तांकां ती सबसिडी आसा. हितून भितर 172 फार्मर्स हाजो बेनिफिशरी आसात आनी 76.46 हेक्टर जमीन हाजी येता येता. कम्युनिटी फार्मिंगाचो उद्देश इतलो की जेन्ना इंडिविज्युअल मनीस सगळे फॅसिलिटी घेवपाक शकना आनी तांकां एक ग्रूप करून जर एकठांय येयत जाल्यार कम्युनिटी फार्मिंगाच्या अंतर्गत तेमी अनेक तांकां जे तांचे फार्मिंग एक्टिविटी जे कितें वाडोवपाक जाय ते वाडोवपाक शकतात. तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर 90% आमी सबसिडी दितात. फार्मर्सांनी फक्त 10% घालपाचे आसतात आनी 90% जे आसा आमी सबसिडी आसा. अशे पद्दतीन ह्या फार्मर्सांक शेतकऱ्यांक तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांच्या इन्कमा भितर वाड जावची, तांचो
बऱ्यापैकी घराबतींतल्यान चलचो ह्या उद्देशान आज शेतकी खात्याने पावल मारले आसा, जेणे करून आमी एडसो जर करीत जाल्यार सुरवातीचे पयशे जे शेतकऱ्यांक घालचे पडटात ते एक एक फावटी पयशे एकठांय करपाक तांकां त्रास जाता. मागीर सबसिडी मेळटा, मागीर 90% सबसिडी मेळटा. 10 लाख खर्च केलो, फक्त 1 लाख तेमी घालून 9 लाख डिपार्टमेंट दिता. पूण सुरवातीक एक फावटी तांकां त्रास जाता. ताजे खातीर ही सुद्दां येवजण फुडाराक आमी हाडपाचें आमचें केल्लें आसा. आपान लोकां खातीर म्हापशा ऑक्सिजन टेस्टिंग केंद्र सुरू केलां. जांकां स्वासाचो त्रास जाणवतात आनी ते केंद्राचेर येवन ऑक्सिमिटराचेर ऑक्सिजन टेस्ट करून घेवपाची. आपाचो फुडारी राहुल माब्रे ऑक्सिजन केंद्रा विशीं मिडिया कडेन उलयलो. कोविडाचेर पयली सिग्नल म्हणल्यार तो ऑक्सिजन लेवल आसता पळय, सॅच्युरेशन लेवल, तो कमी करपाक मॉनिटर करपाक ऑक्सिमिटर अत्यंत गरजेची वस्तू. तेन्ना फाटीं आमी सगळ्यांक ऑक्सिमिटर पावयले जे कोविड आयसोलेशन पेशंट आशिल्ले घरा कडेन. आतां आमी ऑक्सिजन एक्झामिनेशन सेंटर तपासणी केंद्र सुरू केल्या. गोंयच्या लोकां कडेन मागणी आसा तांणी हे तपासणी केंद्राचेर विजीट करची. समजा दिसता बरें दिसना, जर खंय विकनस येता, जस्ट एक मॉनिटर करपाक. खूब जाणांच्या घरा ऑक्सिमिटर नासता, त्या लागून आमी सोय प्रोवायड केल्या. सो अशें गोंयभर आमी सुमारे 230 केंद्रां सुरू केल्या. मांद्रे पंचायतीक मोगोचो फुडारी जीत आरोलकारान तेंको दिल्लो सुभाष आरोलकार बिनविरोध सरपंच. मांद्र्या मतदारसंघाच्यो अश्यो 6 पंचायती जिता बरोबर आसात. मात आमदार सरकार पक्षाचो आशिल्ल्यान जाहीर करूंक मातसो फाटीं फुडें जाता. पंचायतीची कामां आडयत म्हूण भंय म्हूण जीत उलयलो. सरपंच नासतना सुद्दां सरपंचा पेक्षा चड काम केलां तेंची समाजात. सो इम्पॉर्टंट आहा कोण थंय खुर्चेर बसता आनी गांवची सेवा करता आनी सगळ्यांक न्याय दिता. बरें दिसता की आमी वांगडा काम करतात आनी तो एक टीम म्हणून आमी उदरगत संस्था हेच्या नांवान आमी वांगडा आसात. आनी आयज खरेंच आनी तो एमजीचो मेंबरूय आहा. आयज खरें बरें दिसता की एक टीम, एक आमचो सरपंच आयज येद्या व्हडल्या खुर्चेचेर येद्या व्हडल्या पंचायतीचो सरपंच आमचो आहा. आयजचे डेटीक म्हाका आमचे कडेन कॉन्टेक्टान कमीत कमी 6 पंचायती इन टच आहा, एप्रोच बरो आहा. जे कोणाचेच आयज ना, म्हणजे ओपनली डिक्लेअर करूंक ना, कोणाचे लिडरशिपी अंडर वा तशें कांय डिक्लेअर ना. आमच्या बऱ्यापैकी इन टच आहा. पळय आतां कशें गव्हर्मेंट असल्या कारणान, रुलिंगेन आसल्या कारणान खंय ना खंय पंचायतीची कामां आडयतात, अडखळे येतात. ताका लागून आयज ते ओपनली डिक्लेअर करूं शकना. तो मातशें थोडे वेळ वचोनी, थोडे 1-2 म्हयने वचोनी एक 1 बाय 1 पंचायती ओपनली डिक्लेअर करतले की ते आमच्या वांगडा आहात. महाराष्ट्रवादी म्हणून जेंचे रिलेटेड जे कोण आहा पळय तेच आसतले. आतां ते इलेक्शन म्हटल्या उपरांत सगळ्यो गोश्टी आसतात, तितून सगळेच आसतले आनी सगळेच नसतले अशेंय म्हणूंक शकना. पण काहीशे लोक जे आसतले पळय, म्हणजे आमचे सारके थोडे लोक आहात, ते जर तेचे समजा तेणी उपकार केल्ले आसतले आनी तेचे उपकार मानपीच आहात जाल्यार ते तेचे वाटेन रावतले. तुमचो सपोर्ट आसा तर? तुमचो सपोर्ट जिताक आसतलो? म्हाजो सपोर्ट दिता. म्हापशा नगरपालिकेन स्थायी आनी हेर समित्यो नेमल्यो. सांकवाळ पंचायतीन पंचायत वाठारांतल्या सुलभ शौचालयाची 2.25 कोटींची उदका लायटीची पेंडींग बिलां OTSन फारीक केली. कर्फ्यू आसूनय बाजारांत कांय दुकानां उक्ती करतात म्हूण मडगांव पालिकेची कारवाय. PWD मंत्र्याचो सांकोड्ड्या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाच्या कामाक बावटो. गोंयभरच्यो एक खबरो. आयज आमची स्टँडींग कमिटी आनी सब्जेक्ट कमिटी काडपाची मिटींग आसलेली. आयज मार्केट कमिटी विराज फडके हो निवडून एक मतान येयल्लो आसा. एनवायरमेंट गार्डन कमिटी किशोरी कोरगांवकर ही येयल्ली आसा. पब्लीक वर्क कमिटी आशिर्वाद कुर्जुयेकर हे येयल्ले आसा. प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट कमिटी डॉक्टर केल ब्रेगांजा, लायटनिंग कमिटी विकास आरोलकर ही तशेंच स्टँडींग कमिटी हांव चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन आनी तारक, सुशांत आनी शशांक आनी कांय सुलभ टॉयलेट अशें आयल्यो ज्यो डिस्कनेक्टूय केल्ल्यो, जांकां उदक मेळनासलें, लायटी मेळनासली. आनी आमी तो प्रश्न सुटाव करपाक म्हाका दिसता सगळे लेवलाचे आमी केले. इवन MLA कोर्ताले कसो तिणें सुद्दां खूब ट्राय केली
हे खंय तरी ती बिल माफ करपा, पूण तें जालें ना. आयज आमचे पंचायतीन एक बरें पावल घेतलें. उदका बिल जवळ जवळ 1,60,96,084 इतली उदका आशिल्लें आनी जवळ जवळ 8 लाखां बिल हे इलेक्ट्रिसिटी. पुणून आमी थँक्यू म्हणटा आमगेले निलेश काब्राल साहेब जेणे ही OTS स्कीम काडली. ते स्किमी अंडर आमी आयज ही बिल फारीक केल्ली आहा. As per the collector notification, markets are partially to be opened. Those shops selling grocery and daily use item and those shops which are selling plastic like raincoats and umbrellas are to be opened. All other shops are to be closed. But I heard that all the shops are open and I sent my person there to check. Yesterday also the same thing happened, and with the assistance of the police we forcefully closed the shops. We are under curfew and there is a restrictions on opening all type of shops. Only those shops which are coming under item number 3, shops selling essential goods, daily use, grocery, plastic are to be opened. Other shops are to be closed. Udalsha Bridge to कुंभारवाडा ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण करपाचें काम आमी हाती घेतला. हांगा रुंदीकरण करता आसतना रस्त्या सायडीन उदकाची पायपलायन आसा, ती मातशी सांबाळून तेणें रुंदीकरण करचें आनी ती पायपलायन जाता जाल्यार आनी भितर घालची. सगळे रोड साकोड्डेचे रुंद जावपा जाय म्हणून आमच्या वाठारांतले सरपंच आनी पंच मेंबरांनी जशी प्रपोजल धाडलेली गणपती विसर्जन एक रोड मागला कुंभारवाड्यार, तोय तुगेलो बेगींतल्या बेगीन जातलो. बाकीचे जे इंटरनल रोड आसा, ज्यो फायल्यो आतां आमी फायनान्स अप्रुवलाक धाडलेल्यो आसा, त्यो सप्टेंबर नोव्हेंबराक ही कामां परतून चालीक लागतली. पेडण्यां हळण मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकारान केळीच्या 15 बागायतकारांक अर्थीक मजत दिली. फाटल्या म्हयन्यांत आयिल्ल्या चक्रीवादळांत तांचें बरेंच लुकसाण जाल्लें. ताणें हळर्णा बागायतींनी स्वता वचून थंयची परिस्थिती पळयली. सरकाराची मजत सोड नजर घालूंक एकलो अधिकारी अजून येवंक ना म्हूण लोक बेजार. लॉस जाल्ले आमकां भरपूर लॉस जाल्ले. कोणाक कांयच मेळूंक ना, फक्त केळीचे फक्त लॉस जाल्ले. कितें आहा ते ऑफिसान बसान ते कामां जायना न्हू, तेंच्यांनी खूद आपूण येवन स्वता पळोवंक जाय. ते काम करिना. असो जाता इतलो हांव तुमकां हेल्प करता फुडें हें करपाक. नो प्रॉब्लम. तुमी मातशे ते डॉक्युमेंट्स मातशे रेडी करून म्हाका ते झेरॉक्सूच दिल्यार बरो. बरें. आमच्या फाटल्या वादळान भरपूरशें लुकसाण जाल्लें आनी त्या लुकसाणान अशी भरपूर आमच्या शेतकऱ्यांची अशी हानी जाल्ली आसा आनी ती जवळ जवळ अशी लाखाच्या वयरूच हानी जाल्या. आनी मेन म्हटल्यार कोण हांगा आमचो मिनिस्टर न्हू जाल्यार कोणें पावोंक ना. पयलोच म्हणटा ते आमचे प्रवीण भाई हांगा पावल्या आनी तेंच्यांनी आमकां ही हेल्प बारीकशी केल्ली आहा. आमी खरेंच तेंचे आभार मानता. हेच्या फुडें तेंच्यांनी आमकां अशीच हेल्प करपाची. आमी सदांच तेंच्या फाटसून आसतले. हेच्या पयलीं हांव येवन हांगा विजीट करून गेल्लो आनी तेंचे शेतान कितले लॉस जाल्ले शेताक लागून तेंच्यांनी केल्ली ती केळींची बागा तेंची लॉस जाल्ले तें खूब. ते हांवें तेंचें लिस्ट घेतलें. आतां ना म्हटल्यार 1 वीक जालो. लिस्ट सगळे कोणा कोणाची डॅमेज जाल्ली पळय आनी तेंकां हांवें म्हाज्या कडसून धाकटीशी एक बेट हेल्प दिल्लो आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. वॉच प्रुडंट, बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.